कितें तरी हांव जिखलो तूं जिखलो वगैरे म्हणपाक सोंपें पण ग्राउंड रियलिटी आसा पळय न्ही ते लक्षात घेवपाक जाय आज पळयलें जर जाय जाल्यार जिखपी सारके जे कॅन्डिडेट्स आसात ते आज बीजेपी कडेन चड आसात आमी सादारणशे 27 लोक असे आसात की जे नॉर्मली इलेक्शन हरू ना म्हणजे सुद्दां आतां हें 10वें इलेक्शन म्हणजे दुसऱ्या तिसरें इलेक्शन न्ही म्हणजे हें 10वें इलेक्शन आसा हांवें 7 पयलें इलेक्शन जिखलां ताजी पयलींची मागीर ती पंचायत इलेक्शन म्हणजे हांवें हिशोबात धरूं ना ती कितली म्हणटा ती कळ्ळें ना पूण जेन्ना इलेक्शन जिखपाचो एक ते कसब आसता आनी कसब म्हणल्यार कितें थंय तांत्रीकपण बी कांय ना थंय लोकां कडेन तुगेलें बरेपण कितें आसा लोक तुका कशें सपोर्ट करतात लोकांक तूं हातेसांव कशें दिता 5 वर्सां तूं लोकांक कसो वागलो हे सगळ्यो गोश्टी लोक नजरेर धरतात आनी त्या अनुसार तुका सपोर्ट करतात कोणी कॅन्डिडेट्स उलयता म्हजे दिसपाक म्हाका दिसता की लोकां कडेन म्हजो जो पोच आसा म्हणजे ज्या पद्दतीन लोकां कडेन म्हजें इंटरेक्शन आसा आनी रॅपो आसा फाटले इतले वर्सां त्या अनुसार 100% हो सीट आसा तो बीजेपीक येता सांगप सोंपें आनी मागीर सांगपान दिल्ली वचप हे उरतले बेंगाल कारण इलेक्शन घेतली एक लॉजिकल कन्क्लुजन घेतलें जाय 21 सीट टीएमसी पार्टीक मेळूंक शकता एमजी कडेन अलायन्स आसूं तांगेलें एमजी कितले वर्सां शक्यच जालें ना दोनाचे वयर आनी तिनाचे वयर वचपाक जे एमजीक शक्य जालें ना ते कितें आतां टीएमसी आयले म्हणून टीएमसी रातयान भितर चमत्कार करूंक शकना सो आतां हे म्हणटले आमी 5,000 दिता आमी 3,000 दिता आनी कितें म्हणटले आनी फाल्यां वतले दिल्लीक वचून बसतले शेवटच्यान हो टीएमसी आसा तो वेस्ट बेंगाला बसतलो शेवटी करपाक जाय ते कोणें बीजेपीनूच करचें पडटलें हांगसर म्हणजे सगळे खोटी आश्वासन आश्वासन खोटीच ती दीज आर ऑल इलेक्शन गिमिक्स म्हणटा तशें कोणी गळा लागल्या लागलो पूण इतले लोक गोंयचे लोक इतले हे नात कितें पिशे नात अशा प्रकारच्या स्लोगनाक बळी पडपाक